हिंदूंचो उमेदीचो आनी व्हड सण म्हळ्यार चवथ। अंदू ऑगस्ट म्हयन्याचे 31 तारखेक चवथ जातली। चवथीक सुमार 2.25 म्हयने उरिल्ल्यान सध्या मुर्तीकारांनी गणपती करपाच्या कामाकडेन लक्ष घातला। दिवचल मालांतल्या वेगवेगळ्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो आकार घेवपाक लागल्यात। फाटल्या कांय वर्सांच्यान प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यांचें आक्रमण वाडलां। ताका लागून वेवसायाचेर हावळ आयल्या अशें थळाव्या मुर्तीकारांचें म्हणणें आसा। दिवचल मालांत 100 परस चड चित्रशाळा आसात। चिकण माती हाडून भोवतेक सगळ्या मुर्तीकारांचे हात गणपती करपाक लागल्यात। चिकण माती चित्रशाळांनी हाडटा म्हणसर येवपी खर्च आनी रंगांचे वाडिल्लें मोल हाका लागून गणपतीच्या मुर्त्यांचे कांय प्रमाणात म्हारग जावपाची शक्यताय आसा। चिकण मातीचें म्हटल्यार आतां कितें जाता, चिकण माती म्हणजे आतां पयलींच्या पेक्षा चिकण माती खूब म्हारग जाल्ली आहा आनी त्या प्रमाणे म्हारग जाली म्हणटकीर पयलीं मेळटाली 8-10 हजारांक माती मेळटा, ट्रीप मेळटाली। आतां ती आतां 25-30 हजाराची ट्रीप पावल्या। सहजूच ती मातीचेर पडल्या उपरांत रेटूय फरक पडटा हेजी वयल्यान। मातीची रेट वाडल्या उपरांत मागीर लोकांक कितें जाता, ते प्लास्टरचे गणपती आहा पळय ते सवाय काय दिश्टी पडटा आनी पळोवपाकूय बरें दिसता। मागीर ते लोक चडशे मागीर तडून वयता ते खातीर।